it is a big victory for people of Murmugao, in particularly people of Dabolim who have been fighting for the hospital not to be privatized. जेन्ना हांवें सांगलें की हांव खंयचे परिस्थितीन हॉस्पिटल प्रायवेटायज करपाक दिवपा ना, अनेक तरेचे अफवा लोक म्हणजे लोकां मदें घालपा लागले, सांगपा लागले हांव खोटें उलयतां, केन्नाच हॉस्पिटल प्रायवेटायजेशन बंद करपाक शकपा ना. आतां जेन्ना हेल्थ मिनिस्टरानूच स्वताचो स्टेटमेंट दिल्लो आसा, ते कन्फर्म जालें की हेजे फुडें आनी प्रायवेटायजेशन ना म्हणून. आनी हांव परत सांगता, जे पर्यंत हांव हे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार आसा, कोणूच चुकोन सुद्धा परत केन्ना सपनां पळोवपाक शकना हें हॉस्पिटल प्रायवेटायज करपाक. म्हाका जाय हे पब्लीक हॉस्पिटलांत जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हूण आसा, सगळ्यांत बेस्ट सुविधा पेशंटाक मेळपाची हांव थिंगा करून दाखयता आनी केल्ली आसा. पूण आनीकूय सुदार येवपा जाय, म्हाका खबर आसा आनी तें हांव करून दितलों.